शकतल्यात हाचे मुखान तुमचे एम्बेसेडरचे काम सुरवात तुम्ही करतल्यात ते सार्थक जातल्यात होय की मग भुरग्यानो. सो पहिले तुम्ही तुमचे मुखेल मिस्त्री लगी येच्या मला लगी काय भिवचे नका. तिने जोर केल्यार फोन म्हाका करा, फोन नंबर येताना वर नसा जायत गे. तुम्ही पहिले करूंक जाय एक कोंकणी क्लब. दुसरे तुमच्या इस्कॉलांनी सोवियतान थर्ड लँग्वेज कोंकणी शिकयतात की म्हणून पळया. कोंकणी शिकयना जाल्यार तुम्ही तुमच्या इस्कॉलांत विचारा आमकां कोंकणी थर्ड लँग्वेज शिकयची आसा म्हूण तुम्ही विचारा. कित्याक कोंकणी 10 दिसांनी शिकल्यार पावन आमकां जायते आमच्या भाशे विशयी शिकूंक आसा. बरें करना आमी ते वासी जे उलयत जे आमचे साहित्य उरत जाल्यार ते तुमच्या हातांत आसा भुरग्यांना, तुमच्या हातांत आसा. तुम्ही बरें करून केन्ना वाचतात बरयतात साहित्य जातात या कवी जातात त्या दळा मात्र आमची कोंकणी मुखल्या पिळगेक आमी वर नेतल्या हस्तांतर करतल्या हें तुमी उडास दवरा. देखून 2 संगती तुमी इस्काल सुरू जाल्ल्यान करचे गरजेचे. एक कोंकणी क्लब प्रारंभ करचे, दुसरें कोंकणी आमकां तिसरी भास जाय म्हणून तुमी तुमचे मुखेल मिस्त्री लागीं टिचर लागीं विचारचे. एक काल आसलो आमी ल्हान आसतना आमकां इंग्लीश मिडियम इस्कॉलाक येताना कोंकणी बिलकुल इस्कॉलांनी उलोवंक नासले. आतां तशें ना आसा गे. कोंकणी उलयल्यार कोणी तुमकां शिक्षा दितात इस्कॉलांत वय. खंयची इस्कॉल म्हाका नांव दिया. कित्याक म्हळ्यार आमी आदल्या वर्सा एकाडेमी प्रारंभ जाताना पुरा 200 एचएमांक आमी वट्टू घालून तांकां सांगलां हांव ल्हान आसतना इस्कॉलाक येताना इस्कॉलान कोंकणी उलयल्ल्याक म्हाका 100 बटी तांणी बरोवंक केल्ले. आय वोंट स्पीक इन कोंकणी इन स्कूल, आय वोंट स्पीक इन कोंकणी इन स्कूल म्हूण 100 बटी बरयला. आज खंयच्याय एचएमांनी आमच्या भुरग्यांक इस्कॉलान कोंकणी उलोवंक सोडना जाल्यार तांकां हांव 100 बटी बरोवंक सांगता. आय वील अलाव माय चायल्ड टू स्पीक इन कोंकणी इन स्कूल. हो अधिकार आनी हक्क म्हाका आसा. सरकाराचो एक प्रतिनिधी जावन तुमचे एचएमाक हांव एकाडेमीक आपोवन ही शिक्षा दिता. देखून तुमी कांय दक्षण करचे नाका. तुमी इतल्यान सांगल्या पुरो कोंकणी तुमी तुमची राष्ट्रभास. इट्स अ नॅशनल लँग्वेज. नोबडी कॅन प्रिव्हेंट यू फ्रॉम स्पीकिंग युअर नॅशनल लँग्वेज इन स्कूल. देखून मोगाचे न्हू कोंकणी उलया, कोंकणी उरया आनी कोंकणी फुलया हेंच मुजे आयचो संदेश जावन आसा. फाटल्या एका वर्सांतल्यान कोंकणी साहित्य अकादमी आमी साहित्या मुळे म्हाका दिसता आज 27वा बूक एका वर्सान 27 बूक आमी आज लोकार्पण करता. हाचे खातीर कोंकणी मोबायल बाजार आमी दवरला. घराघरांनी पुस्तक पावोवचे खातीर मुखल्या एका वर्सा ह्या मेयातून मुखल्या मेया मुसर आमी कोंकणी शिकपा आंदोलन प्रारंभ केलां. कालच असो आमी ह्या आंदोलनाचे कार्यक्रमाचे उक्तावण केलें. मुखल्या 12 वर्सांनी हांव गेल्ले कडेन एकच उलयतलो इस्कॉलांत कोंकणी शिका, इस्कॉलांत कोंकणी क्लब प्रारंभ करा आनी भुरग्यांनो तुमी आमचे रायबर यू आर द एम्बेसेडर्स. यू वील टेक कोंकणी टू द नेक्स्ट जनरेशन. हें उडास दवरा म्हूण सांगून हांव म्हजी 2 उतरां आखीर करता. कोंकणी मांयक जय जावं. देव बरें करूं तुमच्या संदेशा खातीर. आमच्या सर्व कामांतय फुडल्या दिसांनी तुमचो आदार आनी सांगात आमी आशेता. 2 ल्हानशीं कार्य आतां चलोवन व्हरूंक हांव वितोरी बाब कारकोळ हांकां उलो दिता. आतां रॉय बाबान सांगलें साहित्याक आमी जायतो पाठिंबो दिता म्हणून. साहित्याक पाठिंबो ल्हानपणांतावन दिलें जाल्यार त्या भुरग्यांक प्रोत्साहन मेळटा अशें हांगासर आयिल्ल्या एका मान मनशान दैजी दुबाय हाजो वांगडी हाजो स्थापक पैकी एकलो हेमाचार्य हाणें दैजी वर्ल्ड इंग्लीश हप्त्याळेचो संपादक तो ताणें हांगासर आसच्या. कित्याक म्हळ्यार हांगासर 3 इनामां आसलीं गायन, नाच आनी नटन विभागान. देखून साहित्या खातीर जो भुरगो 22-60 भुरग्यां पैकी भुरगो वा भुरगे जो कोण आसात तांचे खातीर साहित्यान कितेंय तांणी उमेद दाखयल्या, कोंकणी खातीर उमेद दाखयल्या जाल्यार तांकां 2000 रुपये दैजी दुबाय मंगळूर घटका तर्फेन दिवचे पुरस्कार तांणी ते प्रायोजीत केल्ले. आनी ताचें इनाम हांगासर फादर फ्रांसीस रोड्रिगस आनी DJ अशें हांव तांचे लागीं विनंती करतां. आनी तो भुरगो आसा शेल्टन तावरो बोंदेल. शेल्डन तावरो बोंदेल रचिल्ली आसा अपुर्बाईची कविता. ताजे उपरांत ताका उमेद भरिल्ल्यान ताणें आनी 2 कविता रचल्यात. ताका 2000 रुपये दैजी दुबाय मंगळूर घटका तर्फेन आमी दिवन मान करता. देव बरें करूं शेल्डन. आनी आतां अकाडेमीन कोंकणी साहित्या खातीर प्रोत्साहन दिवचे खातीर पुस्तकां परगडचो वावर आदल्या वर्सा सुरवात केल्लो. एका वर्सान 25 पुस्तकांची एक देख दवरलो. एका वर्सान 25 पुस्तकां तशें 3 वर्सांनी 500 पुस्तकांचो एक वावर आमी सुरू केल्लो. आनी आज हांगासर
एप्रिल महिन्यांतले दुसरें पुस्तक म्हणजे ह्या वर्साचें दुसरें पुस्तक जावन मुंड्रेल सिरील हाचो लोसूण लुसी म्हणलो 9 नाटकुळ्यांचो एक पुंजो परगडता. तुमच्या ताळयांच्या शिवरा बराबर लेखक मुंड्रेल सिरील वा माने सिरील फेर्नांडीस हाणें वेदिकेचे हांव ताचे उपकार मागता. नॅशनल मिनरल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन NMDC बಳ್ಳारी आणि छत्तीसगडांत वावरून आता निवृत्त जाला आणि आता हांगासर ताचं पुस्तक बा फ्रांसीस रोड्रिगस हे लोकार्पण करतले. लोसूण लुसी अकॅडमीचो 27वो ह्या हुद्देचो रॉयबाबाच्या हुद्देचो 27वो पुस्तक. विडंबना कविता नाटकुळे सिरील बाबाचे खास प्रकार राखणो आणि सेवक साहित्य स्पर्धांनी ताका इनामां मेळ्ळ्यान. कोंकणींत सबार नाटकुळे ताणें बरयल्यात. कोंकणी कन्नड तुळू आणि हिंदी भाशेच्या नाटकांनी तांणी नटन केलां आणि हो तांचो पयलो पुस्तक. ह्या पुस्तकान लोसूण लुसी, सैरीक, सिप्री सिकेर, संदर्शन, चिमटो मेळ्ळो, पुनर्जीवन, ओल्ड एज पार्क, मुकुल टेलर्स, तुजें बरें काम अशे 9 नाटकुळे आसात. खंयच्याय कार्यावेळार वेदी कार्यावेळार खेळून दाखोवचे तसले 9 रुपयाचे नाटकुळे आसात. ह्या पुस्तकाचें मोल आसा ₹500 पूण आज मोबायल बाजारा तर्फेन आनी अकाडेमीच्या रियायते खातीर तुमकां ₹60 भायर आमचें कावंटर आसा तांतूं मेळटले. हर एकल्यांनी हाजो फायदो जोडीचो अशें हांव विनंती करतां. लेखकाक आनी फादर फ्रांसीस तुमकां देव बरें करूं. देव बरें करूं वितोरी बाब. ह्या फुडें मोयनाळिमांची सुरवातच्या पयलें थोड्यो गरजेच्यो कळोवण्यो सभेर दवरूंक हांव उलो दितां. आयरन बाय रेबेल लोहिका मानसोबाणाची कार्यकारी समिती सांदो. देव बरी सांज देव मोगाच्यान तुमकां समेस्तांक थोड्यो कळोवण्यो. आमची आदल्या म्हयन्याची मैनाळिमांची 160वी मैनाळिमांची हांगासर संगीत सुनामी नांवा काल प्रस्तूत जाल्ली. संगीतकार बाब रॉनी क्रास्ता कुलशेकर आनी बाब अँटनी तावरो मुंबय हांणी ही प्रस्तूत केल्ली आसा. हाका खर्च ₹52,820 आनी जमो जाल्लो ऐवज ₹19,810. माणसोबाण फाटल्या लगभग 14 वर्सां 4 म्हयने तावन 161वी आतांची पर्यंत मैनाळिमांची निरंतर एकाय म्हयन्यान कळनासतना बऱ्यांतली बरी कोंकणी कार्य हांगासर मैनाळ्या मंचेन प्रस्तूत करन आयलां. हर एका मैनाळ्या मंचेक लगभग ₹50,000 आमकां खर्च बसता. थोड्या मैनाळ्या मंचेक उदार मनाच्या दानींनी पोशकपण घेतलां आनी आमकां आदार दिला. एका मैनाळ्या मंचेक ₹25,000 दिवन पोशकपण घेवंक अवकाश आसा. उदार मनाच्यांनी दयेकरन मुखार येवन ह्या मैनाळ्या मंचेक पोशकपण घेवन आमकां आदार दिजय म्हण आमी तुमचे कडेन उपकार मागता. हांगासर प्रस्तूत जावच्या मैनाळ्या मंच कार्यांक प्रवेश दर वा टिकेट ना. प्रवेश दर मार्त तरी जायतो खर्च लागता देखून आमच्या खर्चाचें वजें उणें करच्या खातीर तुमचें उदार मनाचें कुशेचें दान आमी स्विकार करता. तुमच्या लागीं कावारां येदोळूस पावल्यांत. पावनान जाल्यार इवडना. थंयसर बॉक्स हाडून येतना दयेकरन तुमच्या लागीं आसच्या कवरांनी तुमचें कुशेचें दान घालन तुमी आमकां आदार दिजय. आनीकय कोंकणी कार्य बऱ्यांतली बरी कार्य हांगासर प्रस्तूत करूंक आमकां तुमी पाठिंबो दिजय म्हूण आमी तुमचे कडेन उपकार मागता. कोणायक हाची रशीद गरज आसा जाल्यार दफ्तरांत हांव घेवयेत. तशेंच आमचो माणसोबाण असो कार्यकारी समिती सांदो जावन वावुरलेलो आवी टेक्सेरा थोडे तेंपा आदीं देवादीन जालो. आदल्या मैनाळ्या मंचेतावन ह्या मैनाळ्या मंचे पर्यंतल्या अवधेंत 2 जाण संदे देवादीन जाल्यात. आनी एकलो आसा कोंकणी वावराक आनी वावराड्या मदें एक गांस जावन एकवट घडोवंक वावुरलेलो आमचो हितैशी एम रघुनाथ शेट. हांकां दोगांयकी आमी श्रद्धांजली भेटयता. तांच्या आत्म्याक शांती लाबोंदी म्हण मागता. एक घडीभर सकाळीं उबे रावन तांच्या आत्म्याक शांती मागोवंक देव बरें करूं. मुखली मैनाळी मंची जुनाच्या 7 तारखेर हांगासर प्रस्तूत जावचें आसा. कला कुलातावन नाटकाक आनी नांव दिवना बरो आसतलो. तुमकां कळीत आसा कला कुलाच्या नाटकांची कालेत कितें म्हूण तुमी जाणात. व्हडा संख्यान ह्या नाटकाची सोबाय तुमी साकया म्हण हांव तुमच्या लागीं उपकार मागता. देव बरें करूं. भुरग्यांच्या तालेतांचें भंडार आतां तुमच्या मुखार हांगासर प्रस्तूत जातलें. तुमी भरपूर रितीन
हे भंडार पळोवन संतोष पावत जाय, घरा वचून हाचो उडास करी जाय आनी मुखल्या वर्सांनी भुरग्यांक ह्या शिबिरांक धाडूंक आनीक उत्तेजन दी जाय म्हणून उलो दिता. देव बरें करूं. बाय. आणि आता सुरुवात ता 161वी मोयनाळी मांची भुरग्याले सोबाण. हे कार्यक्रम सोलून व्हरूंक शिबिरांतल्या दोगा भुरग्यांक बाय आश्विया आन्ना लसरादो आनी बाबा राहुल सॅम्वेल नोरोन्ना हांकां हांव उपकार मागतां. बाय आश्विया लेडी हिल विक्टोरिया गर्ल्स हायस्कूल उर्वा हांगासर हाणें 8वे क्लासीचें शिकप संपयलां. फिरगस सेंट सेबेस्टियन पेर्मनूर शिबिरांत गायन विभागांत हाणें तरबेती जोडल्या. बाबा राहुल मॉर्निंग स्टार बाचपे हांगासर हाणें 7वे क्लासीचें शिकप संपयलां. फिरगस सेंट जोसेफ्स बाचपे शिबिरांत हाणें गायन विभागांत तरबेती जोडल्या. देव बरें करूं. देव बरी सांज दिवं तुमकां समेस्तांक. म्हजें नांव आश्विया आन्ना लसरादो आनी हांव आसा राहुल सॅम्वेल नोरोना. आमी दोगांय सांगता मेळून ही 161वी मोयनाळी मांची सोलोन व्हरता. 161वी म्हयन्याळी मांची भुरग्याले सोबाण सादर करता स्फूट शिबिरांतली आमी भुरगीं. भुरग्याले सोबाण कार्यांत नाच आसतले, पोदां आसतलीं आनी एक नाटकुळोय आसतलो. आमकां तरबेती दिल्ल्या सर तरबेतेदारांक आमी देव बरें करूं म्हणटाना ह्या कार्याचे पोशक जावन आसचे आमचे मुखेल सैरे भोव मानेस्त फ्रांसीस कुटिनो हांकां आमी आभार मानता. तर गळाय कित्याक सुरवातुया भुरग्याले सोबाण. संवसारांत कितली प्रगती जाल्यारी आजुनी रयत पावसाचेर होंदवून आसा आनी वेळ चुकून जर पावस आयलो ताच्या मिनतेचें फळ देशवाड जाता आनी रयत जीवघात करूंक पाटी सराना. असल्या सन्निवेशान पावसाक राखून रावल्ली कृषिकां पयल्या पावसाची लक्षणां पळोवन कशी संतोशान नाचतात ते आतां आमी पळयव्या. आमच्या नाच पंगडाची भुरगीं आतां सादर करच्या पदाचें नांव आसा पावस येवनसो जाला. हें पद बरयलां फ्रेड कुमार बाब कुचिकाड हाणें आनी ताळो रचला एरिक मामान. नाचान भाग घेतात रिमल शर्मा लोबो, नविशा लोबो, श्वेता वास, एड्रिन फर्नांडीस, चेल्सिया डिसोजा, क्लॅरिसा मेरी मेनेझिस, लिझल ऑर्नेटा डिसोजा, प्रिमल रेशल मेनेझिस, स्वीडल ऑझविटा डिसोजा आनी हाचे नाच निर्देशन केलां संदेश जेसन मोंतेरो हाणें. तर आतां पळयव्या नाच पावस येवनसो जाला. लक्षण आपण सांगते की तुम्हीचे बदला पारखी पाऊस येऊसो झाला बेबी आगो पाटरेड्या सारखी येण्या लक्षण आपण सांगते की तुम्हीचे बदला पारखी पाऊस येऊसो झाला 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 शेतात आशेन रावला पाऊस येऊसो झाला या मोडबा काळे तापला मोडा लढाई बेशाक लागल्या शेतात आशेन रावला पाऊस येऊसो झाला 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 पाऊस येऊसो झाला
शेतांक कांदी सोंगताने मोर्चांक जिवाळ करूंक बरगार काळार धानी भरूंक पावस येवसो जाला सुक्या शेतांक कांदी सोंगताने मोर्चांक जिवाळ करूंक बरगार काळार धानी भरूंक पावस येवसो जाला 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 मोराना नाचता पडटा कोंबले तुझी गाजय गाना घरनी फुटती तणा पाना पावस येवसो जाला मोराना नाचता पडटा कोंबले तुझी गाजय गाना घरनी फुटती तणा पाना पावस येवसो जाला 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 माडा तळट्या आईनो हलई वाऱ्या तुझी थंडाय मेळे पृथ्वे अंगाक पाचवे सारे पावस येवसो जाला माडा तळट्या आईनो हलई वाऱ्या तुझी थंडाय मेळे पृथ्वे अंगाक पाचवे सारे पावस येवसो जाला 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 अमर चाफरा कोंकणीचो प्रख्यात कवी आनी माणसोपणाचे प्रेरण अमर चाफरान बरयल्ल्या 100 वयर पदांक एरिक मामान ताळे बसयल्यात आतां तुमचे मुखार सादर जाता तें पद सुमार 40 वर्सां आदीं रचल्लें पदाचे सन्निवेश अशें आसा ताणें आनी जाकिनान कातच्या मळ्यांत एकामेकाक उतर दिलां पूण आज तो दुखेस्त जाला जाकिनाक तळ्या कडेन राखून रावला पूण ताचें जाकीण आयलेंच ना कंतींत आकांतांत बुडोवन तो म्हणटा हाड जाकिना बुडकुलो लकय तळ्यांतू तुजे मुजे उतर जाला कातच्या मळ्यांतू पद आसा 7-7-14 सन्ना गायतात आमच्या गायन पंगडाची भुरगीं प्रमुख गावपी जेसन लोबो चेरके विंजॉय डिसोजा रेस्लन डिसोजा शेल्टन डिकोना चेडवां टॉनिटा रोड्रिगस सोनल डिसोजा डेल्विना डिसोजा मारिया पिंटो अश्वेल अस्रादो एन्सिला डिसोजा प्रितुमा मोंतेरो डेलिसिया रोड्रिगस संगीतांत आमकां सांगात दितात वायलिनाचेर श्री सुनील कुमार एक्स्ट्रा इफेक्ट्स श्री नॉबर्ट गोन्जाल्वेस गिटाराचेर बाब डिलन काल्डेरा कीबोर्डाचेर बाब स्टॅलिन डिसोजा आनी बाय ओशिन थियोदोर रिदम पॅडाचेर बाबा शर्विन डिसोजा आनी बॉक्स गिटाराचेर बाबा इयान नील पिंटो तर आतां आयका पद 7-7-14 सन्ना बुडकुलो लखय तळ्यांतू तुझे मुजे उतर जाला काच्या मळ्यांतू